आज कम्युनिटी हॉलाचें इनॉग्रेशन जालां. तशें तुमी आतां प्रोग्रामा सांगला की तुमचे काल भरपूर म्हणजे वेगळे प्रकारचे प्रेशर येयलें म्हणून कितें जालें एक्चुअली? काल आमची एक मिटींग आसली सरा बरोबर. म्हाका कांय खबर नासलें त्या हॉलाचें हांवें म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचे लेबर घातलेले तें सगळें निवळ करपाक. म्हाका एकल्यान फोन केलो, अरे तुगे हॉला कडेन माटोव घालता. माटोव घालता म्हणून हांव येयलो स्पेशल पळोवपा येयलो. पळयत जाल्यार कोण माटोव घालता. म्हणून विचारलें हो माटोव कोण घालता. कोण बोललो लागलो पिस्तॉलान घालपा येता. पिस्तॉल कोण तुका खबर ना हांवें घालता कोण तो वळखता म्हूण बोलालो. तशें जाल्यार बंद कर म्हणून हांव हिंगाच रावलो. तो मागीर 10 जाण सुमार येयले. 10 जाण ते कोण कोण येयल्ले ते 10 जाण आनी हो पुष्कळ म्हणजे सांगता जोडपा लागलो. तुका हेजे बद्दल तुका कितें खबर आहा म्हणपा लागलो. हांवें हेजे बद्दल खबर आहा कावन्सिलर हांव हेजे बद्दल हांव खबर आहा बट तूं कोण म्हाका सांग विचारपा जाय म्हण. हो तो ती आसलो कसो पावलो आनी हांवें केला कसो तो म्हाका खबर आहा. हांवें काल आतां जो आतां इश्यू जाला इनॉग्रेशन आयज जालें कळ्ळें. आतां इनॉग्रेशन पयलीं फुडाकार आतां ते कायद्या प्रमाणे आमदार आसपा जाय मागीर सार्वजनीक आतां ही गडबड जावपाक कारण कितें? दोगायले आतां तेणी माटोव घातलो तूं म्हणटा तेणी माटोव घातलो म्हणटरी ही खबर तुमी आयज इनॉग्रेशन करपा आशिल्लें काय ना मुखार करपा नासलेलें आमी इनॉग्रेशन. हांव सरा कडेन एमपी आमचे चार्जीस सरा कडेन बसून येयल्लो. सरा कडेन हांव सांगून येयल्लो सर म्हणल्यार म्हजो मिटर बॉक्स बीन भितर आहा तें भायर काडपाक जाय. नळाची उदक पायपलायन कनेक्शन घेवपाक जाय. थोडीशी म्हणजे गेरां उरल्या तेजी पॉलिश करपाक जाय. सर थोडीशी गोश्टी उरल्या कामाच्यो. हांवें सर म्हळ्यार केन्ना करपाचें तें हांव मागीर तुका सांगता सर म्हळ्यार सांगून तेजे कडेन बसून येयल्लो. म्हाका खबर ना सॅटर्डे तें इनॉग्रेशन करतलें म्हूण. पयलीं हांगा सडनली हिंगा इनॉग्रेशन जालो. तुमी तांकां इनवायट केल्लें तेन्ना आमी सांगता म्हूण सांगलेलें सर सांगता कळ्ळें न्हू अशें म्हूण केन्ना करता तें. हे पयलें सडनली म्हणपाक लागलो आमी इनॉग्रेशन करता म्हाका वेळ मागीर अशें करून उलयता मागीर. तर आज नेम प्लेटीचेर हांगा एमपीचें नांव आसा तरी पूण एमपी हांगा उपस्थित दिसना. तेजेर तुमचे आतां तुमी भाशणां सांगला की तांकां इन्विटेशन दिलेलें तें कित्याक म्हणून कितें कारण ताका येवपा ना? कितें आमकां खबर ना. आमी हांगा खंयचेच पक्षाचे आसूं हांवें आतां सांगलां की वी आर डेडिकेटींग कितें लोकां खातीर करता तें आमी लोकांक डेडिकेट करता इंडिविज्युअल कोणाक करना. आनी हो जेन्ना हांवें हो जो सुवाळो 2014 जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो आमचे कावन्सील आशिल्ले ते रेजिस्ट्रेशन घेतले आनी एमपी लॅडा अंडर करपाचें चिंतलें. आनी तेन्नाच आमी सांगलें हो 3000 स्क्वेअर मिटर प्लस म्हणजे ऑलमोस्ट 3500 स्क्वेअर मिटर प्लस हो जागो ऑफिशियली म्युन्सिपालिटीक हँड ओवर केल्लो आसा. ऑफिशियली केल्लो आसा आनी म्युन्सिपालिटीचें रेजोल्युशन घेवन म्युन्सिपालिटीची एनओसी जाय हांगा कितें करपाक जाय जाल्यार. सो तेन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी करून घेतलें आनी तेन्ना सांगलें की हॉल जो आसा 3200 स्क्वेअर मिटर भितर बरो हॉल जावपाक जाय वेगवेगळी वेवस्था जावपाक जाय. आनी तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो तेन्ना घेतलो तेन्ना टोनी बाब नाशिल्लो. सो तेन्ना 14 लाखाचो टेंडर काडलो. 14 लाखान कितें जाता तरी आसतना आमी म्हणलें गो हेड आनी 14 लाखाची एनओसी दिल्ली आनी काम चालू जालें. जेन्ना 2016 कंप्लीट जालें काम जे कंप्लिशन सर्टिफिकेट हांवें दाखयल्लें आसा तिका कंप्लीट जातरी सो 13,98,00,000 अशें ते कंप्लिशन ऑर्डर आसा तेजी. तेणी हें जेन्ना काम पयलें तेन्ना इनॉग्रेशन करपाकूय तेजें कांयच नाशिल्लें. एक बॉक्स कशें बांदलेले ताका टायल्स नाशिल्ले टॉयलेट नाशिल्लें काय नाशिल्लें गुदांव कसो बांदलेलो. सो तेन्ना टोनी बाबान म्हाका सांगून हो एमपी सावयकर आसतना हो आमी ताका रिक्वेस्ट करून ऑलमोस्ट 50 लाखाचो एस्टिमेट परतून करून घेतलो. म्हणजे पयलींचे 14 लाख आनी 50 लाख म्हणजे ऑलमोस्ट 64-65 लाख प्लस GST हो एस्टिमेट करून टोनी बाबान मेहनत करून डिझायन करून हो सुंदरसो हांगा हॉल जालो. आनी मागीर जेन्ना हो कंप्लीट जालो तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलें की तूं एमपीक वचून मेळ कित्याक आतां एमपी जरी तरी आमचो सादीन बाब आसा ताका आपया आनी इनॉग्रेशन करया. 3दा गेलो आमकां खबर नासतना काल राती आमकां जे सांजचे टायमार कळ्ळें की हांगा इनॉग्रेशन करता आनी इनॉग्रेशन कोण करता कोण ना म्हणजे स्थानीक आमदार सोड स्थानीक कोणूच ना स्थानीक कावन्सिलरूय ना आनी इनॉग्रेशन करता. आनी वेगळे वेगळे फेसबुकार इन्विटेशनां छापपाक लागली दिसपाक लागली जे वॉट्सॅपार ग्रुपाक की कोण तरी खंय तरी स्वस्ता हांगा खंय तरी एसे कॉम्पिटिशन करता खंय तरी स्वस्ता हांगा इनॉग्रेशन करता. हे स्वस्तेक कांयच अर्थूच ना. जेन्ना म्युन्सिपालिटीन हांगा मिटर बसयला म्युन्सिपालिटीन हांगा उदकाचो मिटर लायटीचो मिटर बसयला हेका कोण तरी पयशे फारीक करपाक जाय. आमी कोणाक हॉलाचे फाल्यां जर करपाक जाय जाल्यार यूज करपाक आमी कोणाक हाडूंक ना पूण इतले सिस्टमा भितर पयशे भरून तो यूज करपाक जाय. सर 2 दीस पयलीं कुडचड्यार बोवाळ जालो की इनॉग्रेशन 4:30 म्हणून आयज 4:30 म्हणून आज आमकां इन्विटेशन येयलें की सकाळच्या म्हणून
तूं कितें आतां राजकारण कशें राजकारण चल्लां काय आनी कितें चल्लां तेजेर मातशें संक्षिप्त सांगा तुमी मातशें. पळय आतां हितून कितें आसा दोन गोश्टी आहा. खंयचेच फंक्शन करता तेन्ना एक प्रोटोकॉल आसता. खंयचेच फंड जशें हांवें सांगलें न्ही रेल्वेच्या एग्जाम्पल हालींच एक 4 म्हयन्याची पयली गोश्ट सांगता 4-5 म्हयन्याची पयली रेल्वेचें जेन्ना फंक्शन आशिल्लें रेल्वे कडेन हांव सगळें करून झगडून ते सगळीं कामां करता. आमी अंडरपास ओवर ब्रीज रेल्वे स्टेशन अपग्रेडेशन केलें. तेका इनॉग्रेशन सुवाळ्याक आमी सादिनाकूय आपयलो. तितून आमचे चीफ मिनिस्टर येयले, आमचे राज्यसभाचे MP येयले, आमचे तो सादिनाचें नांव घातलें, म्हजें नांव घातलें, सगळ्यांचें नांव घातलीं आनी फावंडेशन आजून दिसता इनॉग्रेशन स्टॉलाचें आजून दिसता. जेन्ना हो इशू जालो की हे वाठाराचें इनॉग्रेशन कोण तरी स्वस्ता करता सादीन करना आनी सादिनाक ते आपयता म्हणजे हेजो आनी मिनींग कितें. सो हेजे खातीर हांवें टोनी बाबा विचारलें की लोकांक विचार गांवचे लोक जे स्थानीक लोक हांगा आसा तांकां विचार कितें करपाचें. लोकांनी सांगलें की हे टोनी बाबाची मेहनत आनी आमकां जे हे केल्लें आसा हे इनॉग्रेशन सारकें जावपाक जाय आनी हॉल एक फंक्शन हांगा जावना अजुनूय ताजो पेंट देखून सारको नाशिल्लो रातभर रावन तेणें कंप्लीट केला. हे हॉलाचें इनॉग्रेशन सारकें जावपाक जाय म्हूण टोनी बाबान सांगलें म्हणून आमी रातभर रावन हे कंप्लीट करून कायदेशीर फंक्शन जे सारके हक्क प्रमाणे केल्लें आसा तितून सादीन बाबाकूय इन्विटेशन दिल्लें. सादीन बाबाचें नांवूय आसा तो येवं ना ताका हांव कितें करूं शकता. फाटीं तो फंक्शनाक येवं ना म्हणजे तेजे पॉलिटिकल कितें तरी विचार आसतले आमकां खबर ना कितें तेजे विचार. एक म्हाका सांगा आतां आयज इनॉग्रेशन जालें 2 दिसां पयलीं वायब्रंट कुडचडे हेणी इन्विटेशन हें केलें. आतां 2 दिसां पयलीं हे हॉल आशिल्ले ते रेडी आशिल्ले काय पेंटींग बी आतां केलां. राती न्ही राती तेजो पॉलिश दारांक नाशिल्ले टचअप पेंटिंगाचो आशिल्लो टायल्स थोडे बसोवपाचे आशिल्ले. आमी राती कंप्लीट करून जे करून आज कंप्लीट केले. तर आसतना बारीक 2-3 वस्तू उरल्या त्यो आतां कंप्लीट आतां इनोव्हेशन करून बेश्टें कितें उरलां ते बारीक बारीक उरलां ते आतां कंप्लीट करतले. जे वायब्रंट कुडचडे म्हणटा पळय स्वस्त तुवें म्हटल्या पळय म्हाका सांग खंयचे स्वस्तेन एक वायब्रंट कुडचड्यान रवींद्र भवन पयर फंक्शन केलें 2 दीस पयलीं ताका रवींद्र भवन घुसले भितर हो रवींद्र भवनाचे बूक केले तेणे वागले आनी ते स्वस्तेन पयशे भरले आनी ते पयशे ते 2 दिसाचो स्वस्तांनी प्रोग्राम केलो कोणा ताका हाडयले. जर हे हॉल इनॉग्रेशन करूं ना कांयच करूं ना आनी हेका तुमी भितर काम कशें दवरूं शकता फाल्यां अशें तशें कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल हेका. आनी एक म्हाका विचारपाक आतां इतली तेंप आतां म्हणटात ते म्हणटा की डिले जावपाक कारण कितें. सी हे हॉल जे आशिल्ले तुका सांगलां न्ही 2014 हांवें वाचलाय आनी तुका डॉक्युमेंटूय आहा म्हाजे कडेन. 2014 चालू केल्ले हॉल 2016 पयलीं एक भाग जालो. जेन्ना खंयचे स्वस्ते खंयचे गव्हर्मेंटाचे अंडर काम करता ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट जाय पयलींच्या कामाची दुसरें काम घेवंक मेळना. सो 2016 जेन्ना कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिली जे ओरिजिनल काम 14 लाखाचे 13,98,000 कितें चिल्लर हे कंप्लीट जातरी आमी जेन्ना तुनी जालें फूल न्यू एस्टिमेट केलो आनी तो जालो 48 लॅक्साचो. आनी हो एस्टिमेट पास करून मागीर आमचो नरेंद्र बाब सावयकर आशिल्लो MP ताजे कडेन करून ताका टेंडर अवॉर्ड केलो आनी 2019 काम चालू करून पॅन्डेमीक येयलें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो हे काम करता तेन्ना मातशे अडचणी जाल्यो खुबश्यो आनी खुबशे गोश्टी फुडें व्हरोना पॅन्डेमा खातीर. पूण खंय तरी टोनी बाब फाटल्यान लागून हे कंप्लीट करपाचो विशय घेतलो आनी जेन्ना कंप्लीट आतां जाल्लें आसा हें हॉल आनी कंप्लीट जावपाचें कारण डिले जावपाक कारण बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक मदीं MP चेंज जालो मागीर कॉन्ट्रॅक्टराक आज पासून थोडे पयशे पडना तेजे खातीर आनी तरेसर आमी रिक्वेस्ट करून टोनी बाबान रिक्वेस्ट केलो हांवें रिक्वेस्ट केलो की तुजे बाबा हे तुवें केलां आमचे खातीर डेडिकेट करचे म्हणून हो हॉल आमी इनॉग्रेशन कुचवाडो आमी दवरलेलो आसा. सर लास्ट प्रश्न आसा आयज हांगा इनॉग्रेशन जालां लोक येयलेले आसा आनी परत सांजचो हांगा प्रोग्राम आसा इनॉग्रेशन फंक्शनच म्हणून आमकां हें केलेलें आसा जाल्यार तुमी लोकांक सांगतले की त्या प्रोग्रामा येनाका किंवा बहिश्कार बी कितें अशें हें करतले तुमकां. आमी लोकांचे आमकां लोकांक हांगा वच थंय वच आमी लोकांक विकते घेवंक ना. इवन हे प्रोग्रामाक तेंचे लोक आशिल्ले हांव वळखता कोण लोक आशिल्ले तेंचे फोटो हांवें काडलेले आसा. आमी तांकां वच म्हणूंक ना आमी कोणाक वच म्हणूंक शकना. पूण आतां विशय कितें आहा हो जो आसा हो स्थानीक हॉल हो म्युन्सिपालिटीचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन म्युन्सिपालिटीचे वॉटर कनेक्शन हॉल म्युन्सिपालिटी अंडर आसा आनी ताका जर कोणाक जर फंक्शन करपाक जाय जाल्यार तेजे पयशे फारीक करपाक जाय नाल्यार कोणें लायट बील आनी मेंटेनन्स कोणें करपाचें हेका हे विशय तुमकां म्हणजे म्हाका ताका लोकांक खबर ना. सो ताका कायदेशीर पयशे भरूं चेअरपर्सन आसा ताका पयशे भरूं ताका हॉल दितले जशें रवींद्र भवन भरला तशें. आतां सांजचें कोण फंक्शन करता कितें करता म्हाका खबर ना म्हाका तेजी गरज ना खबर करपाची. पूण जी गोश्ट जर खंय तरी इनॉग्रेशन वा कितें करपाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा सादीन बाबाच्या हातीन जाल्लें आसा तेजें नांव आसा
आनी हें इनॉग्रेशन परतून करप हें म्हाका दिसता स्थानीक MP जो आसा सावथ गोवाचो हे पिशेपणां दिसता म्हाका दिसता कित्याक ज्यो गोश्टी इनॉग्रेशन केल्ली सुवाळे परतून करप तेजें नांव आशिल्लें परतून इनॉग्रेशन करप हे इतलो वर्साचो मनीस तो म्हाका दिसता पॉलिटिक्सान कितले वर्सां म्हाका खबर ना म्हाका इतली वर्सां जावन आसतली तितले वर्सान तो पॉलिटिक्सान आसा MLA जाल्लो MP जालो चीफ मिनिस्टर जालो हे ताका सोबना अशें हांव ताका रिक्वेस्ट करता असली गोश्टी करप ना लोकांक आमी डेडिकेट केल्लें आसा लास्टा MP कितें दिसता आपण करपाक जाय जाल्यार तेजे खुशी ते आमी हाडूंक शकना कित्याक आमी हांगा झगडी करपाक येवना आमी लोकांक काम करपाक येयल्ले डेडिकेट करपाक येयल्ले आसा तेजे भाशेन येवन कोणा तरी धाडून धमकी दिवप हें आमचे कडेन जायना आमी लोकांक वांगडा घेवन काम करता आनी जे कोण हांगा हॉलाक जर काम तांकां हॉल जाय जाल्यार कायदेशीर पयशे भरून ताणें हॉल घेवचे जेन्ना चालू जाता तेन्ना बेश्टे जर हें जाता आतां म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन म्युन्सिपालिटी चीफ ऑफिसर तेजे कितें करपाक जाय तें करतले गांवचे लोक करतले लोकांक जर हॉलाच्यो वेवस्था जाय लोकां खातीर डेडिकेट केल्ले आसा हांव कोण न्ही लोकांक सांगपाक हे नाका हे येवपाचें ते लोक डिसायड करतले पण डिक्लेरेशन जालें तेजेर आतां तुमी ऑफिशियल स्टायलीन वचपा लायतले तांकां ऑफिशियल स्टायल अरे नॉर्मली तूं म्हाका सांग हांवें एग्जाम्पल दिला न्ही रवींद्र ऑलरेडी भवनाचें डिक्लेरेशन जालें न्हू सर तेच्या प्रोग्रामाचें डिक्लेरेशन जालां म्हणजे तितून भितर तुमी ऑफिशियल ना तांकां आमी म्हणटाले खंयचोच प्रोग्राम जशें हांवें एग्जाम दिला रवींद्र भवन कुचड्यार पयर 2 दीस काल सोंपला 2 दीस प्रोग्राम जाल्लो तेच संस्थेचो प्रोग्राम जाल्लो तेणी पयशे भरले एप्लिकेशन केल्ले पयशे भरले कोणें ताका हाडयला अरे आमी कोणाक हाडूंक शकना आमकां कितें आसा तुमी कायदेशीर करा आनी जे गोश्टी करपाक जाय ते वेवस्थीत करा कित्याक कोणाक तुमकां सांगता करनाका म्हणून सगळ्यांक लोकां खातीर काम आहा कोणूय करूं शकता ते सर आनी हेजेर आनी तुमी हाडिल्ले ना म्हणटगीर एक पयलीं फाटीं एक तुमचें नांव येयल्लें जेन्ना वायब्रंट कुडचडेन एम्बुलन्स इंट्रोड्यूस केली ते म्हणपाक लागले स्थानीक आमदार खंयच्यान तरी हेका स्टॉप करतात ती सगळी हे आसा तेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता पळय म्हजें इतलें सांगपाचें आहा हांवें आज पासून कोण काम करता सोशल वर्कर कोणूय काम करता आमी केन्ना मदीं पडोंक ना एक एम्बुलन्स गांवांत उरप एक बरी गोश्ट ताका जर पेपर वर्क करपाक खबर नाशिल्लें जशें आमकां लोकांक आमच्या मतदारसंघान येता लोक आतां ऑफिसान खूब लोक आसतले खंय तरी अडचणी येता आमचे कडेन येता तेणें म्हाका विचारपाचें आपण सोशल वर्कर आपणाक एक एम्बुलन्स करपाक जाय आनी ही अडचणी खंय येता आमी केन्ना हाडयना जे नॉर्मली आतां आमी एक एम्बुलन्स जाले आमची आतां ऑलमोस्ट 6 म्हयने बंद आसा एम्बुलन्स हाडून काम कित्याक ताका सिस्टम आसा ताका GPS बसोवपाक जाय ताका इक्विपमेंट दवरपाक जाय ताका खुबश्यो गोश्टी करपाक जाय ह्यो गोश्टी जर करनासतना निलेश काब्राल कसो हाडूंक शकता निलेश काब्राल कोणाचें कांय हाडयना निलेश काब्राल एक व्यक्ती जो लोकांनी निवडून दिल्लो आमदार आनी सरकारान केल्लो मंत्री आमी कितें हाडपाक जाय कोणूय सोशल वर्क करूं शकता कुचड्या मतदारसंघात आमी कोणा हाडूंक ना पूण सारकें करा दिश्टी बोटां दाखोवप निलेश काब्राल हाडयले खंय हाडयले दाखयचें म्हाका सो ताका जेन्ना स्वस्थता तेजी सारकी सगळ्यो केल्यो जेन्ना तेजे डॉक्युमेंट ताकडे मागलेले दिले तेणें ऑटोमॅटिकली चालू केली सो ताका हाडोवपाचो प्रश्नूच ना पूण हांव एकूच सांगता पळय तूं पॉलिटिक्स जे करपाक जाय न्ही बरे भशेन करपाक जाय जे पॉलिटिकल एलिमेंट्स जे तयार जाता तेणी करचे पूण लोकां हिता घालून करप जशें आज टोनी बाबाची काल राती धमकी दिली ताका इट इज नॉट आमी टोनी बाब बरो म्हूण कंप्लेन करूं ना हांव जर आल्यार कंप्लेन करपाचो अशी गोश्टी जाल्या टोनी बाबाक ते गोश्टी नाका म्हूण ताणें सोडून दिल्यो म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा असली गोश्टी ना करता लोकांक घ्या आनी तुमचे प्रोग्राम कोणाचे करपाचे करीत रावा लोकांक जाता तितले सुविधा दिवपाक जाय आज एक गोश्ट म्हाका कोणे तरी सांगतालो की खंय तरी कोण तरी अशेंच स्पेक्टिकल म्हणजे आय टेस्टिंग कॅम्प करता मतदारसंघात आमी कोणाक हाडयला चालू आसा स्टेज घालता खंय घालता करता पूण एक इशू आहा ते बाबा ती स्वस्थता आसा ताका डॉक्टर कोण तेजे ऑप्थोमॉलॉजिस्ट कोण नाजाल्यार तेंचो सिस्टम कितें आहा चॅक करना ते वखलां आसा ती सिलेक्ट करून घालप असली गोश्टी करप ना फ्रेम जर सिलेक्ट करता ओके ताका लेन्सीज अशें म्हूण आयकलां हांवें म्हणजे लोकांचे दोळे पिळे करपाक गेले लोकांचे बरे करपाक गेले म्हाका खबर ना सो ह्यो गोश्टी हांव लोकांचे सोडटा लोक कुचड्या वयले सगळे छाडे आनी लोकांक खबर आहा कितें आसा तें आमी असले कॅम्प खूब केले आमी ऑपरेशनां खूब केल्या अजुनूय आमी ऑपरेशन चालू केलें ऑपरेशन जे दोळ्याचें ऑपरेशन करता तें अजुनूय चालू आसा थँक्यू